गोयान मनयली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 128वी जयंती। धर्माच्या नावान भांडवलदारांनी चलयल्ले फटवणुकीचेर विचारवंत रावसाहेब कसबेन घालो उजवाड। अमित शहाच्या घुसखोरीच्या विधानावेल्यान पेटले आपचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि भाजपाचो मंत्री निलेश काब्राला मदी। काब्राल म्हणटा भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ना, देशाची प्रगती हीच नरेंद्र मोदीची मोख। पाजरकोणच्या लोकांनी सारजोरा केली नितळसाण, गोंयकारांक घालून दिली एक बरी देख। 1983-84 वर्साच्या संतोष चषकाचे वस्तादपण मेळोवपी फुटबॉल पंगडाचो केलो भोवमान। गोंयची मान उंचावपी 35 जाणांच्या योगदानाची घेतली दखल। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी। आता पळयात खबरो विस्तारान। भांडवलदारांच्या राजकीय धोरणापासून सादूर रावपाचो उलो फामाद इतिहासकार आणि विचारवंत डॉक्टर रावसाहेब कसबेन मारलो। भारतीयांनी धर्माच्या नावान चलिल्ल्या राजकारणापासून पयस रावपाक जाय। आताची राजकीय धोरणां लोकांमदी झुजा लावपाची कामां करतात। तांकां धर्माच्या नावान सरकारां चलोवपाक जाय, तातूंतल्यान फकत मनीस मरतले अशें ताणें सांगलें। भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 128वी जयंती निमतान कला अकादमीत रावसाहेब कसबेन संवसारात धर्माच्या नावान तयार जाल्ले परिस्थितीचेर भाष्य केले। युगनायक गोवान ताचे आयोजन केल्ले। गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोटवांक मानेस्तांनी फुलां अर्पिली। एका तेंपार जाणी खर कश्ट घेवन हो देश घडयलो, तांच्याच हातात धर्मकोल्लींनी हत्यारां दिल्यात। नवनिर्मितीत गुथिल्ले हात एकामेकांचो खून करपाक लागल्यात। देखून आयज बुद्ध आणि आंबेडकराचो विचार करचे आदी मनीस नावाच्या प्राण्याचो विचार करचो पडटलो, असो बुद्ध आंबेडकराचो दाखलो दीत विचारवंत आणि इतिहास अभ्यासक डॉक्टर रावसाहेब कसबेन म्हटले। जगामध्ये सध्या दोन गोष्टी आहेत। एक, प्रत्येक धर्मामध्ये एक मूलतत्ववाद जन्माला आलेला आहे आणि हा मूलतत्ववाद आपल्याच लोकांना मारतोय। त्यामुळे प्रत्येक देशामध्ये असा एक मूलतत्ववाद आहे की ज्या देशामध्ये जो धर्म असेल त्या धर्माप्रमाणे सरकार चाललं पाहिजे। पण हे ठरवणार कोण? माणसांनी सुंदर केलं एकेकाळी। हे जग एकेकाळी माणसाच्या हातांनी जे श्रम केले त्याच्यामुळे माणसाची प्रगती झाली। पण आता तेच हात माणसांना मारणारी शस्त्र निर्माण करतायत आणि एका देशातले गोरगरीब सैनिक दुसऱ्या देशातल्या गोरगरीब मुलांना मारतायत। हा सगळा भांडवलशाहीचा खेळ आहे। भारताचो पूत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी आयज भारत देश चलता ही बऱ्याची गजाल, अशें गोंयची राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हान म्हटलें। आंबेडकरांची 128वी जयंती पणजेच्या बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात मनयली। त्या सुवाळ्यात राज्यपाल उलयली। देखते देखते सारे देश में उनको स्मरण रखने के लिए कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, कितने सारे, ये सारी चीज़ तो केवल जो लोग नहीं जानते हैं उनको याद दिलाने के लिए, लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति और उनको जो खास करके जो संविधान निर्माण में जो उनका योगदान रहा वो बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम देखते हैं कि समाज उनके बताए रास्ते पर एक होकर, समरस होकर चलने का अभ्यास कर रहा है, चल रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और यही उनके लिए श्रद्धांजलि है। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। हिंदू, बौद्ध आणि शीख सोडले जाल्यार सगळ्या घुसखोरांक भारतांतल्यान भायर काडटले ह्या भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाच्या विधानाचेर आम आदमी पार्टी आणि भाजपा मदीं वादावादी चल्ल्या।
आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हो थेट अल्पसंख्याकांचेर हल्लो आशिल्ल्याचे म्हटला। जाल्यार भाजपाचो वीज मंत्री निलेश काब्रालच्या म्हणण्याप्रमाण भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश उदरगतीचे दिकेन व्हरपाक सोदता। आम आदमी पक्षान शेनवार मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर सभा घेतली। तातूंत अरविंद केजरीवाल उलयलो। अमित शाह गोंयच्या कॅथोलिक मुसलमानांक दर्यांत बुडयतलो, तांची कत्तल करतलो काय दंगली घडोवन हाडटलो। गोंयकारांक दंगली जाय काय शांती काय अशें केजरीवालान गोंयकारांक विचारले। पळयात। अमित शाह की नजरों में इस देश में रहने वाला हर क्रिश्चियन इन्फिल्ट्रेटर है। अमित शाह की नजरों में इस देश में रहने वाला हर मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर है। अमित शाह की नजरों में इस देश में रहने वाला हर पारसी इन्फिल्ट्रेटर है। अमित शाह की नजरों में इस देश में रहने वाला हर जैनी इन्फिल्ट्रेटर है। और अमित शाह खुलेआम चुनाव की रैलियों में बोल रहा है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो इन 3 धर्मों को छोड़ के बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड सिख्स वो सारे लोगों को हटा देंगे। बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट है। गोवा के अंदर 15 लाख की आबादी है। 15 लाख में आई एम टोल्ड 28% क्रिश्चियंस हैं और 11% मुस्लिम्स हैं, लगभग 40%। 6 लाख माइनॉरिटीज आर देयर। इन 6 लाख लोगों को समुद्र में फेंकेंगे, इन 6 लाख लोगों का कत्ल करवाएंगे, इन 6 लाख लोगों की मॉब लिंचिंग करवाएंगे। क्या करेंगे अमित शाह? दंगे करवाएंगे। जाल्यार केजरीवालाच्या ह्या आरोपाक जाप दितना वीज मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा, आम आदमी पार्टीन चुकीचो अर्थ काढला। आप लोकांच्या भावना कडेन खेळटा। आधी काँग्रेस करताली ती भाषणां आता आपवाले करूंक लागल्यात। भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आशिल्ल्याचे ताणें न्हयकारले। पळयात। Prime Minister is focused on developing the country and Mr. Kejriwal is trying to play with people's sentiments. BJP is not a party who is come to destroy the communal harmony of this country. BJP is a party who is focused in developing the nation, taking the nation into a different direction. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। खणी बंद जावपाक भाजपा जबाबदार। अजूनही खण प्रश्नाचेर उपाय काडप भाजपाक जमले ना। काँग्रेसीन परतून एकदा फार मारला। इतलेच न्हय जाल्यार बेकायदेशीर खणी हे उतराय तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारानच लोकप्रिय केल्ले अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नाईक म्हणटा। सर्वोच्च न्यायालयान बंदी हाडचे कितलेशेच आदी मुख्यमंत्री पदाचेर आसतना पर्रीकारानच खणी बंद केल्ल्यो असोय आरोप ताणें केला। तीच आदले उतरां दितना भाजपान गोंयकारांक खणींच्या प्रश्नाचेर खेळत दवरल्यात असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीन नायकान केला। मनोहर पर्रीकाराचे सरकार सत्तेत आयले उपरांत 2012 वर्सा ताणेच खणीचो व्यवसाय बंद केल्लो। 2018 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान फकत आपलो निवाडो दिला। खणी आपणेच बंद केल्यात अशें पर्रीकारान स्वताच मिडियाक सांगिल्लें अशें यतीन म्हणटा। पळयात। मनोहर पर्रीकार जेन्ना विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो आनी पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो जेन्ना तो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना ताणें ही कॉयनेज केली इल्लीगल मायनिंग। 10 सप्टेंबर 2012 ताणें एक्झिक्युटीव ऑर्डर गोंय गव्हर्मेंटान काडून सगळें मायनिंग बंद उडयलें। सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट 7 फेब्रुवारी 2018 आयलो। ताज्या पयलीं गोंय सरकारान मायनिंग बंद उडयल्लें। सो द प्रॉब्लम मेकर्स इन दीस मायनिंग मेस इज द BJP पार्टी एंड देयर then leadership and then their continuous leadership because 2012 BJP सरकार गोंयांत आसा आणि 2014 केंद्रात BJP सरकार आहा की 2014 तुम्ही प्रॉमिस केल्ले हीच गोष्ट 2019 तुम्ही आता तीच गोष्ट परती प्रॉमिस करता तेन्ना तुमकां आमी मत कित्याक दिवचें। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। आता घेऊ एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। अमित शहान घुसखोरीच्या संदर्भात केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचेर भाजपा आणि काँग्रेसी मदीं पेटला।
काँग्रेस आणि भाजपा दोन्ही पक्षांनी एकमेकाच्या विरोधात राष्ट्रीय वेंचणूक आयोगाकडेन कागाळ नोंदयल्या. भाजपा परतून केंद्रात सत्तेत आयलो जाल्यार ह्या देशांतल्यान हिंदू बौद्ध शीख सोडले जाल्यार हेर सगळ्या घुसखोरांक देशाभायर धांवडायतले अशें भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहान म्हणिल्लें. ह्या विधानाचो समाचार घेतना गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कौठणकार म्हणटा, हो कॅथोलिक आनी मुस्लिमां सारकिल्ल्या अल्पसंख्यांक समाजांचेर थेट हल्लो. ताणें अमित शहाचे विरोधात वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळय केल्या. जाल्यार काँग्रेसीन अमित शहाचे विधान बदलून गैरसमज पातळायला असो आरोप करत भाजपान तांचे विरोधात कागाळ नोंदयल्या. अमित शहाजीन उलयतना म्हटला घुसखोर ह्या शब्दाचो जर अर्थ जर तांकां जर कळना जाल्यार तांच्यांनी मुद्दामूच परत एकदां डिक्शनरीन वचपाचो नाल्यार गुगलाचेर सर्च करून पळोवपाचो ताचो अर्थ कितें तो. तकलेन सुटिल्ले आनी वैफल्यग्रस्त जाल्ले तांचे स्टेटमेंट्स आसात. परत एकदां नरेंद्र मोदीचें सरकार येता म्हणून आनी त्याच बरोबर गोंयांत भारतीय जनता पार्टीची राजवट आसा हे खूब जाणांक पसलें ना आनी तें पसना म्हणून हे सगळे उपद्व्याप ते करीत आसा. ह्या घटनेचो आमी कठोर आमी शब्दान निशेध करता. तिनूय कंप्लेनी आसात त्यो तिनूय कंप्लेनी चीफ इलेक्शन ऑफिसाक आमी आज दिल्ले आसा. म्हजे बरोबर केशव प्रभू आनी विष्णू नायक आशिल्ले आमी स्वता वचून त्यो कंप्लेनी वचून रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा आनी त्या कंप्लेनीच्या हातून चीफ इलेक्शन ऑफिसान हाजेर योग्य ती एप्रोप्रिएट कितें एक्शन आसा ती तांच्यांनी घेवची अशी आमी ताची मागणी करतात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी लोकसभा वेंचणुकांक सुरवात जाल्या. गोंयांत 23 एप्रिलाक लोकसभा तशेंच 3 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुक्यो जावपाच्यो आसात. हे फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी अजित रॉयान मतदारांक मतदानाचें महत्व पटोवन दिलां. पळयात. एप्रिलाचे 23 तारखेर सकाळच्या 7 वरां सावन सांजेच्या 6 वरां मेरेन मतदानाची वेळ आसा. ह्या वेळार दर एका मतदारान कोणाच्याच आनी कसल्याच आमिशाक वडी पडनासतना आपल्या मतदान केंद्रार वचून भारताच्या संविधानान दिल्लो भांगराळो अधिकार वापरून देशाचो पळजळीत फुडार घडोवपी लोकप्रतिनिधी वेंचपाचे पवित्र कार्य करचें. येयात एप्रिलाचे 23 तारखेर कसल्याच भया शिवाय उमेदीन मतदान केंद्रार वचुया 100% मतदानाचे पवित्र कार्य करून देशाचो पुडजळीत फुडार घडोवंक हातभार लावया. आता मारुया वेंचणूक मळार एक नदर. तुजें मत कोणाक? भाजपाचो शिरोडचो उमेदवार सुभाष शिरोडकराच्या आयतारच्या प्रचारात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वांटो घेतिल्लो. आज ही रॅली पळयल्या उपरांत 23 तारखेचो रिजल्ट जो आसा तो आतांच दिसून येता. विरोधक जो आसा तो भियाल्लो आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक जण जाय ते उलोवपाक लागल्या तांच्या पाया खालची जमीन सरकपाक लागलेले आसा. काँग्रेसीन आयतारा मडगांवां कोनसो बसका घेतली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, नुवेचो आमदार क्लाफास डायस, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हाजर आशिल्लो. दक्षिण गोंयांतले अत्यंत बरे हॉस्पिटल हाची सुरवात केली. आमचे सरकार 2012 केलें. 2012 पर्यंत आमचो सगळो स्ट्रक्चर उबो जालो. आज 2012 ते 2019 7 वर्सां जालीं अजून त्या हॉस्पिटलाक अच्छे दिन येना. हॉस्पिटल थंयच तशें आसा. वीज मंत्री निलेश काब्रालान आयतारा मतदारांकडेन संवाद साधलो. ह्या वेळार ताणें भाजपाच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाचो उलो दक्षिण गोंयच्या मतदारांक मारलो. इंटरॅक्शन सेक्शन दवरलेले आमचे बीजेपी युवा नेते गोंयचे आनी आय थिंक हॅव इंटरॅक्टेड विथ देम ट्रायंग नॉट टू वोट. आय डिडंट कम हियर टू कन्विन्स देम टू वोट फॉर बीजेपी. आय ओनली केम हियर टू टेल देम व्हाय वी शूड वोट फॉर बीजेपी. नामनेची बॉलिवूड कलाकार ईशा कोप्पीकर भाजपाच्या प्रचारा खातीर गोंया आयल्या. ह्या वेळार गोवा 365 तिचे कडेन संवाद साधलो. Well, I'm here to support my party, and as of now, I'm here for Shripad Naik ji and Narendra ji, and in whichever way that I can help the party in the present elections by encouraging the people to come forward and express their in whichever way that they can come forward.
and help us. आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकार, कृष्णा नायक आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. परतून घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 1983-84 वर्साच्या संतोष चषकाचे वस्तादपण मेळोवपी गोंयचो फुटबॉल पंगड आनी स्पोर्टिंग स्टाफाचो भोवमान घडोवन हाडलो. गोंयच्या फुटबॉल मळार दिल्ल्या तांच्या योगदानाची दखल घेवन तांचो भोवमान केलो. शेनवारा मडगांवां ह्या सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. हो भोवमान सुवाळो शेनवारा मडगांवच्या BPS क्लबान जालो. वेल बिईंग ऑफ एल्डर स्पोर्ट्स पर्सन संघटनेन तो घडोवन हाडलो. भोवमान केल्ल्या खेळगड्यांमदीं अर्जुन पुरस्काराचो मानकरी ब्रह्मानंद शेंकवाळकार, कॅमिलो गोन्साल्वीस, दियोनिसियो त्रिनिदाद, जॅमी बार्रेटो, मॉरिसियो आफोन्सो, जोस फर्नांडीस, महेश लोटलीकार, कायतानो फर्नांडीस, रोजारियो रॉड्रिगीस, कस्टोडियो आल्मेदा, पायशो गुदिनो, निकोलस परेरा, वासुदेव चोडणकार, अशोक फोडते, जोश डिसोजा, बेंटो एंड्रो, लुकास फर्नांडीस, वेलेंत फर्नांडीस, सार्तो बाप्तिस्टा, गोकुळदास नागवेकार, बाप्तिस्ट फर्नांडीस, चंद्रकांत नायक, डेरिक परेरा, एंथनी रिबेलो, दामोदर केरकार, एल्विस मेंडीस, लेक्टर मास्कारेनस, हर्बर्ट सॅन, हर्क्युलस गोम्स, डेव्हिड डिसोजा, इग्नेटियस डायस, फ्रांसिस डिसोजा हांचे सयत प्रशिक्षक टी शानमुगम आणि व्यवस्थापक एलेक्स डिसोजा हांचोय भोवमान घडोवन हाडलो. You can understand the joy when we were declared the joint winners in 83. As footballers, we all know how difficult it is to play Bengal on their home ground and with their home crowd. But still, our footballers put up a brave front and had to play 2 matches. They fought well and they were declared as the joint winner. The joy was immense when all knew that Goa won the trophy. The fireworks at each one's house, the bomb blasts and everything, we can still imagine that this happened a few years back. Now it is 34 years back since have passed and we have gathered here today. For hours we were discussing. He was cursing himself. He missed a penalty. He would have 6 goals. Andhra would have had to score 7 goals against Sikkim to qualify. I was telling Suzanne, cool down, man. God is great. But when the 10 minutes of the match, Andhra and Sikkim, Andhra scored 2 goals in 10 minutes. We were all frozen. I said, this is gone. We have to take our backs. But I did not give up the hope. I said, Almighty is there. We'll keep on praying. I was just praying it. In the first half itself, within 15 minutes to go for the first half, something happened. There was some dark clouds coming over and there was heavy rain. It disturbed the field. And it went to 15 minutes of the interval, then the match went on. Nobody could play football. And the score remained 2-0 and Goa pushed forward. I always say the dual club is always there. And there were a lot of times Goa has come very, very close. Did not win. Again say, what can we do? There was no luck. But it is though everyone has given best for Goa and Goa is to enter the field with a different feeling, the yellow and the blue justice. And I wish today's Goa, which is participating in the championship, Santosh Trophy Ludhiana, I hope they come out with the flying colors and win the cup for Goa and we'll get a time with them to celebrate too. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मडगांव पालिकेन कोयर एकठांय करपाच्या गाडयांची योग्य जतनाय घेवंक ना. देखून ह्यो गाडयो धुल्ल खायत पडून आसात. पालिकेक बारीक सारीक गजाली सुद्धा जाग्यार घालपाक वेळ ना. देखून नादुरुस्त जाल्ल्या गाडयांचो आंकडो वाडत आसा. पालिका जेन्ना नव्यो गाडयो घेता तेन्ना पालिकेन तांच्यो गाडयो दुरुस्त करपी कामगारांक प्रशिक्षणाक धाडपाक जाय. तशेंच पालिकेन तांच्या गाडयांचे फ्री सर्व्हिसिंग करून घेवपाक जाय अशें मडगांव पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष सावियो कोतिनो म्हणटा. धाकट्यो 7 रिक्षा अलॉट केल्ल्यो गव्हर्मेंटान मडगांव म्युनिसिपालिटीक कित्या खातीर की हे टिपर रिक्षा ल्हान ल्हान रोडांतल्यान ज्या लोकांक ट्रॅफिक चड जाता त्या प्लेसिसान हे गार्बेज कलेक्शनाक बऱ्या पडटा. आतां हार्डली म्हाका दिसता 1.5 वर्स जालें हे यूज जावपाक लागल्या. पण आज चोवपाक गेले जाल्यार त्यो सगळ्यो थिंगा मोडून पडल्या. 3 कितें चलता दिसता म्हाका, इफ आय एम नॉट मिस्टेक. आनी त्यो
बारीक कामां लागून ज्यो बंद पडिल्ल्यो आज ते हे भाशेन हे परिस्थिती जाल्ली आहा की म्हाका दिसता शासनाक ते थिंगा स्क्रॅप जावन पडटलें ताचे मेंटेनन्साचेरय लक्ष घालचें म्युन्सिपालिटीन आनी त्या खातीर हांव सीओ कडेन मागता की जे हें सेक्शन आसा ऑटोमोबाईल सेक्शन जे आसा ते मातशें रिवायव करचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. रायझिंग गोवन्स हे सामाजीक संघटनेन सगळ्या एनजीओंक एकठांय हाडून मांडवी न्हंयतल्या कॅसिनोंच्या विरोधात चळवळ उबारपाचें थारायलां. हे संघटनेन शेनवारा रॅली काडून मांडवी न्हंयतल्या कॅसिनोंक विरोध केलो. आझाद मैदानावयल्यान हे रॅलीक सुरवात जाली. हातांत दिवटी घेवन ताणें ही रॅली काडली. काँग्रेसीन कॅझिनो हाडले आनी भाजपा तांकां पोसता अशी टिकाय तांणी केल्या. आपले राजकीय हित साधून घेवपा खातीरच आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कॅसिनोंच्या विरोधात रॅली काडिल्ली अशें तांचें म्हणणें. हांगा खाडी म्हणून पणजेन एक वाडो जो आसा ताजेर सगळे आमचे फिशरमॅन भाव जे आसात ते रावतात. फाटलीं 50-60 वर्सां ते फिशींग त्या कोस्टाचेर करून आपल्या कुटुंबाची पोटां भरपी अशी कम्युनिटी ती. तांचे कडल्यान आमी फीडबॅक घेताना तांच्यांनी आमकां धक्कादायक माहिती जी सांगली ती म्हणजे ब्रिजा कडल्यान मांडवी ब्रिजा कडल्यान ते फोर्ट अग्वादा हो जो मांडवीचो कोस्ट जो आसा तो फिश ब्रिडींग झोन म्हणून वळखलो वता. तो सगळो डॅमेज ह्या कॅझिनोच्या सगळ्या एक्टिविटींनी जाला. सो त्यामुळे हे मोठें नुकसान पणजेक जालां. RTI फायल करतना तुमी गोंयकारांक कितले एम्प्लॉय केले ह्या कॅझिनोनी आनी तांचो डेटा जो एक्झॅक्ट जो डेटा आसा नॉन गोवन्साक कितले एम्प्लॉय केले, फॉरेनरांक कितले एम्प्लॉय केले, होय आमी माहिती जी मागली लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटा कडेन तांच्यांनी हो डेटा आमचे कडेन अवेलेबल ना अशें ऑफिशियली हें केलें. कॅसिनो इज द ओनली थिंग वे बोथ द पार्टीज कलेक्टिवली येवन हाडिल्ली आसा. ही 93 हाडिल्ली, 2007 रिन्यू केला आनी अजून तशीच चल्ला. आनी तुमी शॉक जायनाका फ्युचरान समज एक बोर्ड काडलो की हेजे बद्दल कॅसिनोचे बद्दल पळोवपा खातीर जाल्यार हितून शॉक जावपाची गरज ना. आनी म्हाका दिसता हेजेर कॅम्पेन करपाची गरज आसा दोनी पार्टीनी तिनी पार्टीनी की आपल्यान कितली कॅसिनो हाडल्यो आनी तुवें कितली कॅसिनो हाडल्यो की आयज खंय तरी पणजेचो अस्तित्व खंय तरी सकयल पडला. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार स्मार्ट सिटी म्हणपाचें सोडून ही कॅसिनो सिटी जाल्ली आसा आनी ट्रेडिशन आनी कल्चर खंय तरी दबावले वता आमचे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. चीनाच्या विस्तारवादी धोरणाक लागून भारताच्या समस्यांनी आनीकय वाड जाल्या अशें मत भारतीय सुरक्षा विश्लेशकांनी मांडलें. फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी गोवा चॅप्टरान ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर संघटनेच्या जोड पालवान राष्ट्रीय सुरक्षेचेर शेनवारा परिसंवाद घडोवन हाडिल्लो. And I think India is in a very difficult position if you look at it very closely in terms of international relations. And why do I say this? I say this because in the United States you have an unpredictable and a maverick president who will get up once early morning and in his bed tweet a policy or maybe fire somebody from his bed. China is our bigger adversary, a larger, potentially a bigger challenge than even Pakistan. Personnel costs are taking away a lot of the defense budgets, and that I suppose is not only in terms of personnel, it's in the armed forces. I think the what the government itself as a whole is costing to run itself in terms of people cost has increased, and I think in the last few years some measures have been taken to start reducing that. I think all services need to again take a page out of China perhaps in terms of downsizing or the more preferable term right sizing. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.